तर माझा प्रश्न बी तुम्ही सुरुवातीक म्हटल्यात की हेतू काय असता तो डिस्क्लोज करचो म्हणून ठराव मांडचा. माझो सर ठराव मांडचा हेतू इतकोच असा की काय जे प्रोजेक्ट उभे रावल्यात सर आता त्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात डिस्कशन ऑलरेडी झाला किंवा ग्रामसभेतल्यान डिस्कशन झाला, पण त्या प्रोजेक्टाचो परिणाम मी जरा सर 5 मिनटं घेतले, प्लीज अलाव मी. प्रोजेक्टान आता 16 आणि 17 जवळजवळ 30, 32, 15, 15, 30, 32 प्रोजेक्ट सर गावात येऊन घातल्यात. आता हे प्रोजेक्टाक लायसनां दिलीत, कशी दिली काय दिली तो विषय सायडीन. आता जे प्रोजेक्ट येवपी असत त्या प्रोजेक्टांच्या पाण्याची व्यवस्था, क्रिमोटोरियम, आता फुडल्या ह्याच्यापर्यंत जातलो पण क्रिमोटोरियम धरून चला, क्रिमोटोरियम किंवा बाकीची जी व्यवस्था जाय, लायटीची व्यवस्था, गार्बेजची व्यवस्था किंवा रस्त्याची व्यवस्था सर मधल्या मधाचेर एक इंटरनल प्रोजेक्ट येता ताका 6 मीटर रस्तोच ना, सायडीच्यान कांयच ना, म्हणजे 3 मिटराचो रोड असा. तो आता प्रोजेक्ट सायन केलो, लायसन दिला प्रिवियस हेचे प्रमाणे किंवा 2021, 22. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टींची विचार विनिमय जर जाता काय ना, किंवा जर जाता जाल्यार तो कितको सिरियसली कोण डिस्कस करता ह्याच्या संदर्भात तुम्ही आमकां जर थोडीशी माहिती दिवची किंवा ग्रामस्थांक सांगचा. कारण मधल्या जुनस वाड्याचो जो प्रकल्प असा जो केला त्याचे तुम्ही कारवाई मागल्यात, ह्याच्याकडे सध्या फायल असा आमच्या TCP कडे, तो लक्ष घालपाक तयार ना. तुम्ही ताका वेरियस डिपार्टमेंट्स खंयचे आसता तर कलेक्टर म्हणजे सनक इनवॉल्ड आसता, त्याच्यानंतर टेक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम द TCP डिपार्टमेंट, हेल्थ जाल्यार हेल्थाची NOC. सो अशा प्रकारचे वेरियस ते सगळे अप्रुवल्स येयल्याच्या नंतर त्याच्यानंतर तो प्लान अप्रूव्ड बाय द कन्सर्न डेजिग्नेटेड आर्किटेक्ट. सो हे सगळे झाल्याच्या नंतर ती फायल पंचायतीन येता. पंचायत व्हेरीफाय करता की त्याच्या त्या प्रोजेक्टा संदर्भात त्याचे पूर्ण सगळे डॉक्युमेंट्स सोपस्कार पूर्ण केले का ना. आता जो 6 मीटर रोड्स हो टेक्निकल क्लियरन्स जेन्ना पंचायत दिता, ही TCP डिपार्टमेंट दिता, त्या वेळाचेर इट इज कॅटेगरिकली मेन्शन केल्ले आसता. सो त्या अनुसरून पंचायत ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्रांट करता. हे सगळे डॉक्युमेंट्स आसात. ओके, रिगार्डींग पळय आता तो जो मदलो जो रोड आसा पळय, म्हणजे दांडोसवाडा अनिलाची जी गणपतीची शाळातील बाबाबार, तर थंय चड व्हडा प्रमाणात पाणी हे जातालें आनी थंय मातयेचो ढिगारो केल्लो, गेले वर्सभर आसलेलो तो. सो आमी स्वता वचून, हांव गेल्लो स्वता, स्थानीक पंच आसलो बरोबर आनी ग्रामस्थ आसलेले, आमी वचून ते JCBच्या मार्फत ती सगळी मड काडून त्या टायमाचेर ते क्लियर केले. आता PWD डिपार्टमेंटान ताका हेचे म्हणटात तशें लॉबरांचे सोलिंगय काम चालू आसा दिसता. त्याच्या फुडें एक गटर आसलेलो, जो इश्यू आमी थंय गेल्या उपरांत काही ग्रामस्थांनी आमच्या निदर्शनाक हाडलो की त्या गटरा खातीर ब्लॉकेज जाता म्हणून. तो गटर रस्त्याच्या मदोमद आसा, म्हणजे त्या सायडीच्यान ह्या सायडीक त्या बस स्टॉपा कडेन येता. सो तो ब्लॉकेज जाल्लो आसा. सो त्या संदर्भात पंचायतीन ऑलरेडी रिझोल्युशन घेतला फोर्थनायट मिटिंगेन, म्हणजे डेव्हलपमेंटाचे, आनी तो गटर रिओपन करच्या खातीर पंचायत तो प्रोसिजरय करून तेजे टेंडर वगैरे करून तो रिओपन पंचायत करतली. मांडवेम रिवर आसा, हे रिवर म्हाका दिसता 15 वर्सां आमी आरडान सांगत पंचायतीक कितले सांगले. पयले पंचायतीन पंचायतींनी कांयच म्हणजे कांय काडीचो सुद्दां तेचेर तेंच्यांनी कसलोच हे करूंक नसलो. पूण म्हाका दिसता हे फावटी आमकां दिसता फर्स्ट मिटिंगेन आमी एक ठराव घातलो की ती मांडवेम रिवर आसा क्लीन करपाची. ही जी रिवर आसा ती म्हाका दिसता आमचे सरपंच आनी MLA दोगांच्या हेल्पान म्हाका दिसता एक हाफ सायड तरी म्हाका दिसता क्लीन जाली, आनी येता ते फुडल्या सिजनाक सुद्दां म्हाका दिसता उरलेली सगळी क्लीन करतले, इतले तरी लोकांक हें आसा. विषय पाणयाचो जर आमी जर म्हटलो जाल्यार ज्या वेळाचेर कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू केल्याच्या नंतर पंचायत ताका खंयसरच म्हणटात तशें उदीक जे रुटीन उदीक जे येता ग्रामस्थां खातीर येता ते तेणी वापरपाचे अशें पंचायत खंयच म्हणना. तेणी प्रोजेक्ट कंप्लीट करता जो पर्यंत ग्रामपंचायत ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिना तो पर्यंत तो उदीक गव्हर्मेंटाचें वापरूं शकना. बरोबर, हे सगळ्यांक खबरय आसतली हेची की तो वापरूं शकना, लिगली तो वापरूं शकना. म्हणजे तेणी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करच्या खातीर कमर्शियल टँकर्स हाड किंवा आनीक अशें पाणी हाड ते करून तेणी करचें पडटा. सो पाणयाच्या आतां ऑक्युपन्सी दिता आसतना पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की वेदर ताका जे अप्रुवल्स जे ग्रांट्स केले वेरियस डिपार्टमेंटा, टेक्निकल क्लियरन्स जो डिपेंड आवता मग तेजो जो प्लान सबमीट केल्लो आसा त्याच्या नंतर ताका FAR आसता. आमच्या गांवांत म्हणटा तसो 0.6 आसता, म्हणजे 60% आमी म्हटलें जाल्यार तितले भितर तेणी केलें का ना. त्याच्या भायर जर गेलो जाल्यार पंचायत ताका ऑक्युपन्सी दिवंक शकना. पंचायती कडेन खूब वांटो आसता ऑक्युपन्सी. जो पर्यंत ताका ऑक्युपन्सी दिवंक शकना तो पर्यंत तो प्रोजेक्ट कमिशनान येवंक शकना.
आणि जोपर्यंत प्रोजेक्टाक ऑक्युपन्सी कमिशनान जायना तोपर्यंत तो पाणी वापरूं शकना. सो ग्रामस्थांक आतां जर दिसता की खंयचो प्रोजेक्ट सो इलिगॅलिटीज करून तो कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तुमी निदर्शनाक हाडा. हांव तुमकां लिस्ट दिता, तेच्या परतून सायड इन्स्पेक्शन करी. अजून ऑक्युपन्सी जर ताका दिल्लेली नसत त्या प्रोजेक्टाक आमी, जाल्यार आमी त्या हेचेर ऑक्युपन्सीचेर विचार करूं शकता. तो प्रोजेक्ट इन कमिशन येवचो ना. सरपंच सर, डायरेक्ट रिवोकेशन ऑफ लायसन म्हणून कोणच मागना, परंतु त्या एंटरप्रायझाचो कोण ओनरशीप बिझनेस चलयता ताका जाणीव जावंक जाय की बाबा हय ट्राफिक खातीर सर्वसामान्य लोकांक त्रास जाता. सो वॉट वी रिक्वायर्ड की तुमी एक ताका लक्षात हे इंटिमेशन करता हांव तांकां. हाडला की पयलीं दिता आसतना खूब वेळ लक्ष हो विचारच येवं नासतलो कोणाच्या, परंतु आज एका फाटल्यान एक सगळो रस्तो ब्लॉक जाता. हेची जाणीव ताका करूंक जाय. कदाचित तो ओनर आपली वेवस्था करूंक शकता, आपले कोण प्रायव्हेट सेक्युरिटी हाडून तो ट्राफिक मॅनेज करूंक शकता. इट कॅन बी डन. सो डोंट वोट फॉर रिवोकेशन. Okay. And if not listening, then revoke it. Media channel and press bell icon for latest notifications.